SGPDA मार्केटाचो विषय तडीक लावंक म्हूण नुस्तेकारांबरोबर बसका घेतली। बसकेत माडेल आणि लागसरच्या वाठारांतली नुस्तेकारां आशिल्ली। SGPDAन तांकां नुस्तें विकूंक सकाळी 10 मेरेन प्राझ दिला। Concession on the time, 1 hour. Extension. They are saying even 10 o'clock time is not acceptable. See, that is exactly what I said. There has to be a give and take. They went out happy. They are saying they are going to the sea, and how they get fish, they come to the wholesale fish market. But it is the failure of the SGPDA. What do you think? Failure of the SGPDA in what way? Because they are selling everything in the wholesale fish market. Exactly. So that control has to be taken by SGPDA. Exactly. That is what we are. That's exactly what I'm trying to do. No, I'm trying to give them the increased time and then close. Madam, I'm talking about other vendors. Yeah. No, other vendors. Sir, what happened on this? That day, Honorable Minister said we have returned to MMC now. Because what? But MMC they cannot act within the SGPDA market, sir. That's what now we have given permission to go inside also, remove everyone. Yeah. We have sent a letter as per the direction that day Honorable Minister had given, and we have written a letter to MMC to take them all out, except only they have to sell fish only there. Yes. नुस्तेकार वेळाच्या अटीचेर सातिस्वेद ना। SGPDAन 15 दिसां भितर थळाव्या आणि पारंपारीक नुस्तेकारांक ID कार्डां दिवची आणि फक्त तांकांच खंय धंदो करूंक दिवचो। ताका टायम मागला आनी एक नाजाल्यार 15 days जे कोण आमगेले ओरिजिनल जे आहा जे फिशरमॅन ज्यांक त्रास जाता नुस्तें विकपाक तांकां ID हाडपाची ती व्हेरीफाय करपाची आनी दिवपाचें। आतां बाजारांत गेले जाल्यार लोकल कोण दिसती पडना सगळे बायले दे हॅव सम एजंट्स दे आर पेयिंग देम मनी टू सेल फिश आनी दीस एजंट्स हॅव टोल्ड देम की तूं नोवा पयलीं काय वच बट दीस कंडिशन्स आर नॉट एप्लिकेबल फॉर अ फिशरमॅन। सो आमी तांकां सांगलां आमगे जे लायसन्स आहा आमगे जे फिशरमॅन कार्ड आहा ती व्हेरीफाय कर आनी तितल्या मनशांक तूं एलाव करपाक। पयलीं तेणी टायम वेस्ट केल्लो की पयलीं 9 केल्लें मागीर 10 केल्लें सो आतां टायम बी कांय ना। So we are not acceptable to time because our fishing community is not time based. We are not going to an office to catch fish. We go to the sea. It is our luck. कितले मेटले नुस्तें केन्ना मेटले तेका nobody can tell. ओरिजिनल फिशरमॅन आहाय तांचे बायल पळय नुस्तें विकता थोड्यांचे रामणी कडेन आसले ते घोव मेल्ले कितें ती अजून नुस्तें विकतात म्हणजे आपलें पोट भरून कोणूच येता आनी तांकां धाडायता। प्रॉब्लेम जाल्लें आसा कितें नुस्तें फीश मार्केट इज होलसेलान सगळो बायलो लोक येवन नुस्तें विकता रांपोणकारांक खंय वचपाचें रिटेल विकतात तेन्ना म्हणून आमी रिटेल विकतात होलसेल मार्केटीन तांकां दुसरे कडेन मार्केट ना आतां इतलो ते होलसेलांत ती रावन येयल्या कितें आमी ताका सांगलां कंटिन्यूस तांकां दवरचें आहा तशें कितें तांची काडा आयडेंटिटी कित्याक फीश मार्केट ओसली जाल्ली आसा फीश मार्केटीन तर कोण सोरपातेल तेरेसा पासून विकता खंय रोपूय विकता खंय तो ही वस्तू जावंक जायना थिंगा फीश मार्केट इज अ फीश मार्केट कित्याक टायमींग कितें आसा आतां रांपण दवरतात ते भशेन रांपण दवरली म्हण तूं 10 रांपण शिवारली तो नुस्त्याक केन्ना घेवन येतलो नुस्तें येवन होलसेल दिवपाचें ना रिटेल विकपाचें। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस।